म्हाका सांगा आतां होळी लागीं पावल्या 2च दीस उरले होळयेचे तुमकां गिरायका बद्दल कशें कितें आहा गिरायक आसा म्हणजे मातसो स्लो आसा वर्सा पेक्षा अशें अर्दो स्टॉक काबार स्टॉक तसो आसा दरवर्षी तुमी दुकान घालता हर वर्स माल तुमी कसो कितें हाडटा वरायटीज कशें कितें आहा की गेल्या वर्साचे मागताले ते ओनू आतां कितें न्यू मागता पॅटर्न दाखोवं शकता की कितें न्यू पॅटर्न येयलो तुमचे कडेन डोरेमॉन आसा एंग्री बर्ड आसा किंमत कशी सुरवात जाता हेची किंमत टँकाची आसा ती 450 स्टार्ट 450 स्टार्ट आनी गनाची हितून 50 रुपयान स्टार्ट भुरग्यांची चड मागणी ताका आसा ताका टँकाक उदक तांकां आमी आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जाले सीजन वायज बिजनस जे उरता सामान ते पॅकिंग करून दवरप आनी तेतून मागीर नवें सामान येता मिक्स अप करून मागीर विकप ऑलमोस्ट आमचो स्टॉक काबार काय उरा जशे सण येता तशे तुमी माल हाडटात करता वयता सेल जाता तितलोच आमी परचेस करून घेतात कलरा बद्दल ऑर्गॅनिक कलर कशे कलर दोन आमी दवरल्या लोकल दवरून आमी की पेरंट्स काय म्हणतात की हो कलर लायलो जाल्यार हानिकारक आहा तो कलर लायलो जाल्यार एलर्जी जाता त्या बद्दल अशे स्पेशल कितें कलर येयले तुमचे कडेन ऑर्गॅनिक आनी हर्बल कलर दाखोवं शकता तुमचे पण ते कलर लायले की काय हानी जायना की पयलीं अशे कलर येताले की वेगवेगळे मिक्सअप येतालो कलर हांव म्हापशां रावता आनी अंचावटान आनी आमी 15 वर्सां लेयर स्टॉल घालतात दर वर्सा तुमी वेवसायान आसा हय भुरगे जेन्ना येता तेंचे पेरंट्स येता तेन्ना कितें मागणी तुमचे कडेन आसता की कितें वेगळो आयटम जाय हय ते हे येयले भुरगे येतात 4 सुमार सुट्टा येतात आनी पिस्ताल्यो म्हणजे नवीन आयटमूच तांकां जाय आसता आनी पेरंट्सां येतात मागीर ते म्हणटात तुमी करा हें करा पण आमकां परवडा ट्रान्सपोर्ट हे खूब हें आसता न्हू ते परवडना आमकां तरी पण आमी काय करून कमी करून दिता आमकां स्टॉल शॉप तो दवरलो वता जाल्यार काय फायदाचो ना आमी म्हणटा कोविडाचो काळ खंय तरी आतां मातसो कमी जाल्लो आसा सो भुरग्यांची उमेदूय वाडलेली आसा हय कोविडान खूब आमकां लॉस जाल्लेले आसा तरी पण आतां स्टार्ट जाता आतां ग्रो जाता आमच्या आतां कित्याक कोविडान कोण घेयनासले पोरू पयल्या वर्सा बीन कांयच कोणी कडेन घेवंक नासले आमकां 2 वर्सां स्टॉल घालूंकच दिवंक नासले 2 वर्सां काही वर्सां मागीर आतां आमकां घालूंक दिला गिरायक आसा तुमकां ह्या वर्सा गिरायक आसना ओनी होळी बऱ्या तरेन मनयतले अशें अच्छा हो धंदो तुमचो सीजन वायज आसता सीजन वायज आसता मागीर दिवाळेक बसता चवथीक बसता होळयेक बसता क्रिस्मसाकूय बसता बद्दल कितले वरायटीज सामाना बद्दल येयलेले आहा वरायटी म्हाजे कडेन मोर दॅन 25 आसा पिचकारी आसा वरायटी वायज आनी बंदुका आहा म्हाजे कडेन वरायटी वायज आहा वयल्यान न्यू आयटम येयला 2-4 न्यू आयटम येयला ते आसा इंग्लीश क्वालिटी तुमी आयज खरेदी करपाक गेल्या कलराक भुरग्यां खातीर तुमच्या म्हाका सांगा भुरग्यांची मागणी कशी आसा दरवर्षी बदलता बदलत आसा कलर जेन्ना आमी म्हणटा की पेरंट्साची म्हाका अशें आसता की हो कलर लायनाकाय तो कलर लायनाकाय चड कलर लायनाकाय मस्ती करनाकाय हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता कितें म्हणूंक सोदता तुमी आमी भुरगीं आसतालीं न्ही आमकां दिसतालें खेळूंक अशें कलरांनी बिकॉज ताची मागणी आमी पूर्ण करूंक जाय काही कंपनी स्टँडर्ड कंपनी आहा लोकल्स कंपनी आहा वेगवेगळ्या तरेन कलर काडटात सो कलर हानिकारक आसा भुरग्यां खातीर की एक नॅचरल लागोंकूच जाय अशें एक मुवमेंट आसता आमचो एन्जॉय करपाचो आमकां कोण कळना ऑर्गेनीक जावं नॅचरल जावं पूण आतां चडशे ऑर्गेनीक प्रिफर करतात लोक हांवें आतां ऑर्गेनीक घेतला एक वेगळीच तरेन मजा आसता भुरग्यांची तुमी तुमच्या काळान मजा केल्या थँक्यू तुमी सामान व्हरपाक गेला खरेदी करपाक गेला भुरग्यां खातीर कितें म्हणूंक सोदता होळये बद्दल हे बरें आमकां दिसता की हो सण आमी बरो सगळ्यांनी एकामेका कडेन आनंदान साजरो करपाचो आनी जशे होळयेचे वेगळे वेगळे रंग आसा तशेंच सगळ्यांचे आयुश्यान होळयेचे रंगा सारके सुखमय आनी आनंदीमय जावचे
भुरगीं जेन्ना उमेदीन आसता होळये बद्दल कलर लावपाक एकामेकाक तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? तांकां सांगूंक सोदता की ताणें हो सण साजरो करूंकूच जाय. कित्याक जेन्ना ते सण साजरो करतले तेन्नाच वेगळ्या वेगळ्या भुरग्यांचे मदीं की कोविडा खातीर तांचे मदीं हे इंटरेक्शन कमी जालां ते होळये संबंदीत ते मेळून मिसळून खेळटली आनी आनंद रंगाचे उदकाचो आनंद लुटपाक जाय. क्लासीस जाले, ऑफलायन क्लासीस जाले, भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक मेळोंक ना. जी इस्कॉलाची मजा आसता ती वेगळीच एक आसता. भुरगीं घरानूच उरलीं. आतां होळी येयल्या, होळयेची एक उमेद वेगळीच आसता. जे 24 वरां जेन्ना आमी पळयता आतां डिजिटल वर्ल्डान मोबायल चड वापरता भुरगीं. सो जे नॅचरल खेळप आसता ते खेळप जायना. त्या भुरग्यांक तुमी कितें सांगूंक सोदता? भुरग्यांकून पयलीं म्हाका दिसता की पालकान थोडो टायम आपल्या भुरग्यां खातीर काडूंक जाय. जेन्ना पालक थोडो टाकतले, फॉर एक्झाम्पल फाल्यां आतां परवा होळी आहा, सो म्हजे भुरगे म्हणपाले की म्हाका बाबा म्हाका पिचकारी जाय. सो हांवें पयलीं टायम काडूंक जाय न्ही हांगा येवन तांचे खातीर बरी पिचकारी रंग दिवपाक. तेन्नाच ते आमकां पळोवन म्हणटले. जेन्ना पालकूच समज तांचे समोर मोबायल घेवन बसले जाल्यार भुरगे डिजिटल वर्ल्ड किंवा मोबायल घेवन कित्याक बसचे ना. सो आमी पयलीं तांकां टायम काडपाक जाय, तांचे बरोबर खेळपाक, तांकां थोडो टायम दिवपाक. आनी स्लोली लायफ एक सारकी तर केन्नाच उरना. असली आज आमी वॅक्सीन घेतले, आज आमकां कोरोना बद्दल समजले आनी आज लायफ हे फुडें वचत रावतले. सगळ्यांनी हो होळयेचो हे आसा पळय फेस्टिवल हो उमेदीन आनी सगळ्यांनी सगळ्यांक शुभेच्छा.